नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या उपस्थितीत गोंय टॅक्सी ॲपाचो केलो शुभारंभ. ह्या ॲपाक लागून गोंयांत वाडटलो पर्यटकांचो आंकडो. मुखेलमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी अंतर्गत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळे रवींद्र भवनात चवथ ई-बाजार येवजणेचो केलो शुभारंभ. आयज दूरदर्शनान मनयलो आपलो 64वा स्थापणूक दीस. आयज दूरदर्शन संवसारभरांतल्या सगळ्यात व्हड टेलिव्हिजन नेटवर्का पैकी एक. गोंयांतल्या मिनाच्या डंपाची हाताळणीचे नियमन करपा खातीर गोंय सरकारान आपले धोरण केला अधिसूचीत. भारत आनी बांगलादेशा मदीं कोलंबोत सुरू आशिल्ल्या मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेट खेळांत बांगलादेशान 7 गडे वगडावन 232 धांवड्यो काडल्यो. आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय टॅक्सी ॲपाचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका हाजीर आशिल्ले. ह्या ॲपाक लागून पर्यटन मळार तंत्रज्ञानाचें आगमन जालां. ह्या ॲपाक लागून पर्यटकांक सुरक्षिततेविशीं आस्त निर्माण जातली आनी ताका लागून पर्यटकांचो आंकडो गोंयांत वाडटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. टुरिझम कॉर्पोरेशन हाचे खूप खूप अभिनंदन करता की आज परत एकदा टेक्नॉलॉजीचो यूज आमी टुरिस्टीक हेतूर परत एकदा हाडटा. म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजीच्या शिवाय हे जग चलूं शकना, टेक्नॉलॉजीच्या शिवाय गोंय फुडें वचूंक शकना. फाटल्या 4 वर्सांक वेगवेगळ्या सेक्टरांत इनोवेटीव टेक्नॉलॉजी हाडपाचो आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ईज ऑफ लिव्हिंग, हॅपीनेस इंडेक्स हे दोनूय वाडोवपा खातीर सरकारान सातत्यान प्रयत्न केला. जे गोंयचे जे देशभरांतले आनी विदेशांतले टुरिस्ट हांगा येता तांकां ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपीनेस इंडेक्स तांचोय कसो वाडचो हाजेर सरकाराचो भर आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की सगळे इजिली एवेलेबल करून दितले, टेक्नॉलॉजीचो यूज करतले आनी तांकां जेन्ना दिसतलें देर इज एन सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टंट आनी ती सेफ्टी गोंय सरकारान आपल्या बद्दल घेतल्या तेन्ना चडांत चड टुरिस्ट जे आसा हे गोंयांत येवपाक लागतले. म्हणून म्हणजे बाब रोहन खंवटे हांणी एक्सप्लेन करता आसतना गोवा टॅक्सी ॲपाचो कितल्या बऱ्या पद्दतीचो फायदो टुरिस्टांक हांगा जातलो. आमकां क्वॉन्टिटी न्ही, हेज्या फुडें क्वॉलिटी टुरिस्ट येवचे पडटले. कारण आमी पळयलां की क्वॉन्टिटी टुरिस्ट आयल्या उपरांत गोंयांत कितें परिणाम जाता. गोंय सद्याच म्हणजे ओवरफूल जाल्लें आसा. इतके टुरिस्ट हँडल करपा खातीर म्हणजे सातत्यान हाजो जर नंबर वाडलो जाल्यार ताजो कितें परिणाम जातलो हो आमी पळयला. ताच्या खातीर क्वॉलिटी टुरिस्ट जर आयले जाल्यार ताजो गोंयकारा खातीर म्हणजे मागीर जावं तो शेक पासून टॅक्सीकार आसत किंवा इतर गोंयकार आसत तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. सरकाराकूय ताजो फायदो जातलो. ताच्या खातीर सातत्यान जर क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले आसत जाल्यार आमी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाची गरज आसा. गोंय हे मोपा टॅक्सी कावंटराचेर फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन चडणुकेंत आयला आनी 500 परस चड टॅक्सी चालक ह्या ॲपात सहभागी जाल्यात. ह्या ॲपात सहभागी जाल्ल्या चालकांक 1 जनेल येवजण, पेन्शन येवजण आनी भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्तीचो लाव जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आमी जो रेट काढल्या इज अ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नोटिफाईड रेट. खूप जणांचा प्रश्न येता की गोवा मायल्सापेक्षा तुम्ही कॉस्टली असतले का म्हणून. वी आर बीइंग द गव्हर्नमेंट वी आर गोइंग विथ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नोटिफाईड रेट्स. जी नोटिफाईड रेट जी आमी आसा पॉइंट टू पॉइंट तातूंतल्यान तांकां ड्रायव्हर जे आसा टॅक्सीवाल्यांची कळ आसा आमकां कमी पयशे मेळूंक शकतात. तातूंतल्यान पूर्ण पयशे समज रायड 1000 रुपयाची जाली जाल्यार 1000चे 1000 रुपया त्या टॅक्सीकाराक मेळटा. त्या 1000 रुपयाच्या रायडार एक्झाम्पल दिता तुमकां समज एक 100 रुपया कन्व्हिनियन्स फी म्हणून वयर आसली जाल्यार ते 100 रुपयाचे 50 रुपया त्या एसोसिएशनाक वतले आनी 50 रुपया सरकार जे चलयता ॲप ताका वतले. ह्या 50 रुपयान ते जे कोटेरी जमयतात तातूंतल्या भितर ते स्वता डिसायड करतले कितें काडपाक स्किमी. सरकारान तांकां स्किमी 4 काडून दिल्ल्यो आसा विच दे हॅव टू एक्सेप्ट एंड गो. एक आमी काडल्या इज विडो स्कीम. समज खंयची
टॅक्सी भाव ना जालो जाल्यार ताजे बायलेक कितें विडो पेन्शन मेळचें. दुसरी समज टॅक्सी भाव 60 वर्सां क्रॉस जालो जाल्यार ताका तांच्या भितर पेन्शन दिवपाचें तांणी चिंतलें तांणी इंडिपेंडंट डिसायड करचें. तिसरें मॅरीड समज भुरग्याचें आसा कितें टॅक्सी भावाचें तांच्या फॅमिलीन आसा तांकां हेल्प करपाक जाय जाल्यार तें केलां. आनी चवथी स्कॉलरशीप भुरग्यांची कितें भुरगे शिकचे म्हणून. ह्यो अश्यो येवजण्यो काडून आमी 4 स्किमी तयार केल्या विच इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम. आज आमची उलोवणी आनी आव्हान आसा आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक की तुमी आज जितले बेगीन टॅक्सी एपार येतले तितले तुमकां फायदो जातलो. नामनेच्या लेखिका अलका सराफोकी हांच्या हस्तुकी आयज हिंदी सृजनोत्सव 2023 कार्यावळीचे उक्तावण जाले. ही कार्यावळ पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रांकाचा संस्थेच्या सभाघरात आयोजित केली. या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत युवा प्रतिभा उपक्रमा अंतर्गत विंगड सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या सर्तकांक सन्मानित केले. गोंयांत हिंदीचो वापर जरी व्हडा प्रमाणात जायना तरी पूण हिंदी शिकून भाशेत प्रावीण्य मेळयल्यार राष्ट्रीय पावंड्याचेर खूप संदी उपलब्ध जावंक शकता अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. कहूंगा लेकिन हिंदी लाइक करने वाले, हिंदी जो चाहने वाले लोग यहाँ पे बहुत करके आए हैं और खास करके गोवा में वैसे तो कोंकणी, मराठी और इंग्लिश इज गिविंग द प्रेफरेंस और नेशनल लैंग्वेज हिंदी होके भी हम कम पढ़ते हैं, कम सुनते हैं. सिर्फ हम हिंदी कभी सुनते और देखते हैं तो फिल्म देखने के लिए. हमें बहुत कम आदत है कि हिंदी पढ़ने की, हमें कम आदत है हिंदी सुनने की. सिवाय फिल्म के सिवाय हम कुछ हिंदी वैसे सुनते नहीं हैं. लेकिन कंटिन्यूअसली देयर इज अ गुड स्कोप इन द लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन देयर इज अ ट्रांसलेशन बिटवीन फ्रॉम द हिंदी टू कोंकणी, इंग्लिश टू कोंकणी. और अपना हमारा राज्य भाषा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अभी लैंग्वेज में रिसर्च करने लगा है और लैंग्वेज में जिस तरह के हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, क्योंकि कौन सी भी लैंग्वेज वी वांट टू ट्रांसलेट दैट फ्रॉम हिंदी टू कोंकणी, इंग्लिश टू कोंकणी, मराठी टू कोंकणी, अदरवाइज फ्रॉम द पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज टू द कोंकणी. एट प्रेजेंट we have done the MOU with the research department of the government of India for the translation. And we want the good translators to translate from the different language to the Konkani language. इसलिए मैं मेरे सभी भाई और बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ना बल्कि ओनली द कोंकणी, इंग्लिश और मराठी, आप लोगों ने हिंदी सीखना भी बहुत जरूरी है. नामनेच्या लेखिका अलका सराफोकी हांणी आपले मनोगत उक्तायले. ये भाषाओं का एक जैसे महासमुद्र है जिसमें ये सारी नदियां जाके मिलती हैं, क्योंकि आखिरकार भाषा है क्या? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन की बातें एक दूसरे से करते हैं. तो ये सारा सब कुछ जैसे एक हवा में जो गूंज रहा है, ये जो संस्कार भाषा का, वो मुझे बहुत अभिभूत कर रहा है. एक हिंदी भाषी प्रदेश में आप लोगों का जो इतना हिंदी के प्रति स्नेह है, आपका जो उत्साह है, आपकी जो ऊर्जा है, जो मैं पिछले 3 दिनों से महसूस कर रही हूँ लगातार, वो मुझे इतना उत्साहित करती है. और मुझे लिखने के लिए खुद मेरे लिए आपका उत्साह जो है वो एक प्रेरणा है, ये सच मानिए. स्वयंपूर्ण गोय कार्यावळी अंतर्गत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळी रवींद्र भवनात चवथ ई बाजार येवजणेचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्येचे आमदार देविया राणे, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. चवथी निमतान गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक खुबशा प्रमाणात तरेतरेच्यो खावपाच्यो वस्तू तयार करतात. ह्या ई बाजारा मार्फत तांच्यो वस्तू विकप खूब सोयीचे जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. रेटा सहित आयटम कितें आसतलो, कसो आसतलो, ताजे पॅकिंग कशें आसतलें हाज्या सहित हाजेर जे डिटेल दिला, म्हणजे हे एप्रिशिएट करी सारकें आसा. ताजे पॅकिंग आनी हें सगळें इवन दो आमी कंपेर केलो रेट, म्हणजे मॅडमीन म्हाका सांगलें की चकली म्हणाली 350 रुपया किलो आसा. आतां आपूण जेच्या कडल्यान घेतली ती चकली आपल्याक 350 रुपया किलो मेळ्ळी. आमी सपोज स्विगी वयल्यान जर ती विकत घेतली आमच्याच एखाद्या महिला भगिनी कडल्यान, जाल्यार ती कशी पडटली? 360 रुपया पडटली फक्त. म्हणजे 10 रुपया जर आमी एक्स्ट्रा दिता आसत, कोणाक दिता? आमच्याच गोंयकार एका भयणीक दिता. स्विगीक दिना, आमच्याच एखाद्या गोंयच्या भयणीक दिता. पूण हांवें कित्याक म्हटलें की प्रॉडक्ट खूब तरेचे आसतले, बट ते क्वॉलिटी प्रॉडक्ट आनी वोकल फॉर लोकल. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें म्हणणें आसा
की आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात आमचेच प्रॉडक्ट आमी प्रमोट करतले ताका खूब मोठें मार्केट जें आसा हें आमकां दिवपाक मेळटलें. ह्या ई बाजाराचो लाव बायलांच्या आप मजत गटाक व्हडा प्रमाणात जातलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान करून दिल्ले आसा. स्विगी सारखे एक व्हडली संस्था आयज मुख्यमंत्री आनी तेंचे विचारधारा आनी स्विगी म्हणजे स्विगी जे जोड आमच्या महिला संस्था कडेन जर जोडल्यार तुमकां कितलो फायदो जातलो हे तुमी विचार बी करूं शकना. आयज तुमी जे गांवांत करतात तुमकां खबर आसा की मसालाचे आमी पळयताले की जे कितें आयटम्स लिस्टीड केल्ले आसा आयज गांवांत आमच्या मतदारसंघात मी गणेश चतुर्थी आयल्यार तर आमी गांवांतले खंयचेय महिला मंडळाक काय गांवचे खंयचेय एक ल्हान संस्थेक आमी सांगता की आमकां जे कितें जाय ते तुमी करून तुमी दिवचें. आनी दर वर्साची पद्दत, दर वर्सा आमी सांगत आसता तांकां. चकल्यो वेगळे तरेचे करतात, आयज नेवऱ्यो वेगळे तरेचे करतात, कोण गोड नेवऱ्यो करतात, कोण हे स्पायसी नेवऱ्यो करतात. तरेतरेचे गोश्टी आमची महिला करतात. गांवांतली आमची महिला आयज जागृत जाल्ली आसा. हे जागृत जावन तुमकां एक वेगळे तरेचे प्लॅटफॉर्म आयज गणेश चतुर्थी फुडल्या आठवड्यान आसा आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्री हे घडून हाडलेले आसा. म्हणून म्हाका दिसता टाळयोच्या गडगडाटांनी आमी मुख्यमंत्रीचे आमी आयज आभार व्यक्त करूंक जाय की हो प्लॅटफॉर्म मुख्यमंत्रीन आमकां सगळ्यांक घडून हाडलेलो आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान आयज सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळीत 6,000 बायलांक गृह आधार मान्यतेची प्रमाणपत्रां प्रदान केली. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, पर्येचे आमदार देविया राणे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हाजेरीत ह्या प्रमाणपत्रांचें वांटप जालें. गृह आधाराच्या रकमेत वाड करपाचो सरकाराचो विचार आसा. देशांतले गोंय हे पयले राज्य आसा जातूंत गृह आधार सारकी येवजण चलणुकेंत आयल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गृह आधाराच्या निमित्तान तुमकां आधार दिता, बट त्याच सरकाराक तुमी आधार दिवचो, तुमचो मोग, तुमचो सपोर्ट हो सातत्यान सरकाराच्या बरोबर आसचो. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन आमी एका पद्दतीन फुडें वचपा खातीर तुमचो सगळ्यांचें सहकार्य आमकां सातत्यान जाय आनी तें लाभतलें हाची हांव अपेक्षा करता. आनी परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी इवन दो हाज्या फुडें आमी म्हणटा की रेट इन्फ्लेशनच्या प्रमाणे गृह आधाराचे पयशे वाडोवपाचें सरकाराच्या मनान आसा. आयज दूरदर्शनाचो स्थापणूक दीस. दूरदर्शनाक आयज 64 वर्सां पुराय जातात. 15 सप्टेंबर 1959 वर्सा दूरदर्शनाची स्थापणूक जाल्ली आनी तेन्ना सावन कितलीशींच दशकां दूरदर्शन लोकांची मनरिजवण करत आसा. सध्या हेर खूब टीव्ही चॅनल्स सुरू जाले तरी दूरदर्शनाची सुवात कोणूच घेवंक शकलो ना. आयज दूरदर्शन संवसारभरांतल्या सगळ्यांत व्हड टेलिव्हिजन नेटवर्का पैकी एक आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार भारतांतलो टेलिव्हिजनाचो इतिहास दूरदर्शना वरवीं सुरू जाता. आयच्या ह्या दिसा दूरदर्शनाची प्रायोगीक तत्वाचेर सुरवात जाल्ली. सुरवातेक दूरदर्शनान आपली सेवा राजधानी दिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांत दिवपाक सुरू केल्ली, पूण उपरांत मुंबय अमृतसराक सेवा विस्तारीत जातकच पुराय देशभर एंटिनाचो उपेग करून सिग्नला वरवीं दूरदर्शन वाहिनी घराघरांत पावली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. only on DD National. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV and number 2 on Free Dish. विसावप्रा नेवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
संसदेत संवाद भासाभास आणि चर्चा करूंक जाय, मात हातून चडसो बोवाळ आणि तोडफोड जाता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगले. ते आयज भोपाळांत माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता आणि संचार विश्वविद्यालयातल्या दीक्षांत सुवाळ्यात उलयताले. उपराष्ट्रपती धनखड हांणी विश्वविद्यालयाच्या वाठाराचें उक्तावण केलें. देशाच्या अमृत काळात तरणाट्यांची भूमिका ह्या वेळार तांणी स्पश्ट केली. सगळ्यांच्या सृजनात्मक आणि सकारात्मक योगदानाक लागून निश्चित रुपान भारत 2047 वर्सां मेरेन संवसाराचें नेतृत्व करतलो असो विश्वासूय उपराष्ट्रपती धनखड हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. सकारात्मक खबरेक मिडियान दाखोवप म्हत्वाचें आसा आनी अशें करप म्हळ्यार खंयच्या एका राजकी दळाची तोखणाय करता अशें जायना अशेंय उपराष्ट्रपती धनखड हांणी स्पश्ट केलें. चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है और परेशानी का विषय है कि ये परी कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में है. भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्रा हांणी आयज काँग्रेस फुडारी सैफुद्दीन सोज हांणी केल्ल्या विधाना संबंदान खर टिका केली. काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांनी वक्तव्यां ही देश विरोधी आसात. आतंकवाद्याचे म्हणणे जाणून घेवप गरजेचें आसा अशें वक्तव्य करप हे काँग्रेस फुडाऱ्यांक सोबना. खेरीज पत्रकारांक बॉयकॉट करप ही विपक्षाची चलणूक देशाच्या हिताची ना अशें संबित पात्रा हांणी म्हळें. किया था द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइब, किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे. राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था. उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफमेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आए थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गया. There was unity amongst the media people. सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए, जाग उठे, हिंदुस्तान जाग उठा और अंततोगत्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफमेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी. राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लिस्ट तो आपने जारी की है, क्या ये लिस्ट मोहब्बत की दुकान की लिस्ट है? सामान नफरत का और दुकान मोहब्बत का, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया. हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया. मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? कदाचित नहीं. गोंयांतल्या मिनाच्या डंपाच्या हाताळणीचे नियमन करपा खातीर गोंय सरकारान आपले धोरण अधिसूचित केला. हाका लागून खण लिजाच्या भितर आनी भायर सांठो करून दवरिल्ल्या 700 दशलक्ष टनाच्या मिनाची हाताळणी करूंक वर्साक 25 दशलक्ष टनाची मीन निर्गत करप सोंपें जातलें. हे सगळे मीन उण्या दर्जाचे आसा. ह्या धोरणात ज्या मिनाच्या डंपाची पावणी जाल्ली आसा तांचो आस्पाव हातूंत जायना. जे मिनाचे डंप राना वाठारांतल्या तशेंच अभयारण्यांत आसा ताचे पावणे संबंदान राज्य सरकार केंद्र सरकाराच्या मीन आनी पर्यावरण खात्या कडेन भासाभास करून प्रश्न सोडयतलो अशें धोरणांत नमूद केलां. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत राज्य सरकारान नव्या शेक धोरणांतल्या 60 वर्सां पिरायेचे अट रद्द केल्ल्याचें सांगलें. खेरीज गोंयच्या पारंपारीक शेक मालकांक तांच्या भुरग्यांक शेक वेवसायांत हाडपाचो उलो मारलो. ताका लागून शेकांचो वेवसाय बिगर गोंयकारांच्या हातांत वचचो न्हय आनी गोंयकारां कडेनूच उरचो अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. We have defined family as a family which will have husband, wife and unmarried children. And there was a confusion about applications, how many applications could come from a family. So आम्ही सांगितले फॅमिलीचे सगळे मेंबर जे असतात they can all apply. पण तांच्या भितर lot and sollo जाल्यार एकटेकूच मेळटलो. But application wise everybody can apply is something which we have mentioned in this. One question every time was coming की समज एक झोन आयडेंटिफाय केलो, फॉर एक्झाम्पल कलंग होता, त्या झोन समज 7 शेक्स असतात. one person was going and taking shack number 3 if he had been allotted shack number 1 within themselves, which sometimes were arising as allegations back and sometimes Department of Tourism had to intervene.
So ह्या फाटी बिफोर अलॉटमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल बिडर्स आर देयर वी हॅव सेड बिफोर अलॉटमेंट तुमच्या भितर तुम्ही डिसायड करून सांगात 7 भितर ते झोनातले तुमकां कोणाक वयर सकयल करपाक जाय जाल्यार म्युच्युअल कन्सेंट तुमचो आसा जाल्यार वी आर एक्सेप्टिंग दॅट ऑल्सो. गोंयकाराचो तो ट्रेडिशनल बिझनेस आनी गोंयकाराकूच उरचो हे आमी ठाम प्रमाण आसात. कित्याक एकदां अशें जाता की ऑपोजिशन ऑर समबडी टॉक्स अबाउट परत की धंदो भायर दिवंक सोदता काय म्हणून. One question which came up out of this whole policy was the private sheikhs which are putting their 15 meters of what we give them as to put deck beds and everything आणि आमचे शेक ऑपरेटर्स प्रायव्हेट शेकांक ह्या पॉलिसींतल्यान जो एक पॅरा आशिल्लो तो काढला आणि तांच्या खातीर प्रायव्हेट शेक पॉलिसी विल बी अ सेपरेट पॉलिसी. कलाकृती संस्थेन संजय स्कुलाच्या जोडपालवान परवरी गणेश मूर्ती तयार करपाची एक कार्यशाळा आयोजित केली. 7 दीस चलिल्ल्या ह्या कार्यशाळेत 20 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. ह्या विद्यार्थ्यांचो सत्कार करपा खातीर एक खाशेली कार्यावळ जाली. कलाकृती संस्थेची वांगडी प्रेरणा पावसकर हांणी ह्या कार्यशाळे विशीं अदीक म्हायती दिली. ताच्या थ्रू आमी गेली 10 वर्सां गणपतीची कार्यशाळा आमी करता. गणपतीच्या कृपेन सातत्यान आमची 10 वर्सां कंप्लीट जाली. फक्त 1 वर्स मदीं कोविडा खातीर एक गॅप पडिल्लो आनी अंदू आमचें 10वें वर्स म्हणून आमी एक स्पेशल प्रोग्राम आमच्या खातीर आसा आनी तो म्हटलें आमी संजय स्कुलाच्या भुरग्यां बरोबर कित्याक करचो न्ही, कित्याक इन्क्लुजिविटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम. आनी ताच्या खातीर आमी जेन्ना अप्रोच जाले तेन्ना आमच्या मनान धाकधूक आशिल्ली कशी भुरगीं करतलीं म्हणून. पूण आतां आमी नंतर जे कंप्लीट करून सगळे गणपती जेव्हा रेडी जाले तेन्ना तांचे एन्थुजियाजम आनी तांचे क्रिएटिविटी पळोवन आश्चर्य दिसलें आमकां. आनी तुमी पळयता आसतले की कितले सुंदर गणपती तांणी केल्या. नॉर्मली आमी गणपतीची कार्यशाळा 5 दिसांची आसता, फक्त आमी गणपती करतात आनी घरा व्हरतात ते भुरगीं. म्हणून एक्सटेंशन करून संजय स्कुलच्या टिचरांनी पुढाकार घेवन आमी ताका पेंटिंगूय करून घेतलें. ताच्या खातीर ती एकदम कंप्लीट आमची गणपतीची कार्यशाळा जाल्या भशेन आमकां ह्या वर्सा दिसता. आनी पेरंट्सांक आमी रिक्वेस्ट केल्या ही गणपती घरा व्हरचे आनी जाता जाल्यार आपल्या कडेन पुजेक लावचे. सो आमचो मेसेज जो क्लियर आसा की इको फ्रेंडली गणपती चिकट मातयेचे वापरूंक जाय म्हणून. ते वापरतना एक्चुली दिसलें जाल्यार लोकांक ताचो म्हत्व कळटलें आनी POP कडल्यान आमचें लक्ष मातशें दुसरे कडेन वतलें. चवथ लागीं पाविल्ल्यान दिवचले मार्केट गणपतीच्या मुर्तींनी मखरांच्या देखाव्यांनी तशेंच खावपाच्या जिन्नसांनी फुलून गेला. कांय दुकानदारांनी लोक इको फ्रेंडली गणपतीच्या देखाव्यांची चड मागणी करतात. तशेंच कागदा पासून आनी कापडा पासून तयार केल्ल्या वस्तूंक चड मागणी आसा. फायरवर्क्स आणि वेगवेगळे फॅन्सी आयटम जो डेकोरेशनाच्या गोष्टी लागतात त्यो आमी हाडटा हांगासर. आनी गेल्या 2 वर्सांच्यान सध्या थर्माकोल म्हण जे प्लास्टीक म्हण हे मातशें कमी प्रमाणान जालां. कित्याक सगळे लोक जे आसा हे पर्यावरण फ्रेंडली जाल्ले आसा कारणान ते यूज करपाचे थर्माकोल आनी प्लास्टीक. सो यंदाची जी चतुर्थी आसा म्हाका दिसता टोटल इको फ्रेंडली आसा. सजावटीच्या मार्केटान न्हू ह्या वर्सा एक फ्लावरचो जो कन्सेप्ट आहा न्ही तो आयज मातसो फुडें गेल्लो आनी जो तो आयज फ्लावर्स खरेदी करपाच्या फाटल्यान आसा. कारण खूब प्रकारची फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स हांगासर बाजारांत उपलब्ध जाल्ले आसा आनी तेंचो ओडो जो आसा तो सगळो त्या फ्लावरांच्या विविध प्रकारच्या फ्लावर्स परचेस करपाच्या फाटल्यान लागलेलो आसा. कारण थर्माकोलाक बी मातशें तेंच्यांनी फाटीं पडला घातला अशें म्हणूं येता. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज राजस्थानात परिवर्तन यात्रेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तांणी सांगले की राजस्थानात बायलांच्या सुरक्षे संबंधात राज्य सरकार फावो ती पावलां उखलपाक अपयशी थारला. बलात्काराच्यो केसी वाडत चल्ल्या. सरकारान भ्रष्टाचाराचे सगळे रेकॉर्ड तोडल्यात अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगले. विपक्ष शासित राज्यों में राज्यों की सरकारों ने अपना वैट बढ़ा दिया, भाजपा शासित राज्यों ने कम किया, केंद्र की सरकार ने कम किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर मिलता है. कम से कम 300 ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो बंद हुए सीमा पर ही. क्यों हुए? ये राजस्थान की सरकार ने यहां पर महंगाई देने का काम किया है.
येता त्या आयतारा 17 सप्टेंबराक जावपी PM विश्वकर्मा येवजणेचो ड्राय रन आयज पणजेत इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रांगणांत सभाघरात जालो. गोंयांत ही कार्यावळ केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या उपस्थितीत जातली. भारत पर्यटन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हो ड्राय रन आयज जालो. ह्या संबंधान वेंकटेशन हांणी चड माहिती दिली. जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो इनाग्रेशन है उसके लिए टूरिज़्म मिनिस्ट्री को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है. हमारे माननीय मंत्री MOS श्रीपद नायक जी चीफ गेस्ट रहेंगे. ये मीटिंग हमारा ब्रगेंजा हॉल पंजिम में होगा और इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं. यहाँ पे VC का टेस्टिंग हो चुका है और लीज लाइन भी लग गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और पार्टिसिपेंट्स का भी मोबिलायझेशन के लिए पूरी तैयारी हो गई है. आयज पर्वरीच्या संजय स्कुलात आंतरराष्ट्रीय .DIS मनयलो. हो दीस भुरग्यां मदीं आशिल्ल्या सुप्त कलागुणांक वाची दिवपा खातीर आसा. युनिरायज रिसर्च फाउंडेशनान संजय स्कुलाच्या जोडपालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळा भुरग्यांनी डॉट ह्या विशयाचेर आधारीत तरेकवार चित्रां आनी बॉटल पेंटिंग्स तयार केल्ली. ह्या कार्यावळी संजय स्कुलाचे मुख्याध्यापक तातू कुडाळकर, युनिरायज रिसर्च फाउंडेशनाचे संस्थापक टायटस सिक्वेरा, चित्रकार आणि वाद्य कलाकार दिवेश गडेकार, संजय स्कुलाची कला शिक्षिका रंजिता नार्वेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांमदीं आशिल्ल्या कला आणि संगीताच्या गुणांची वाड जावच्या खातीर युनिरायज रिसर्च संस्थेन हो वावर हातात घेतला. फुडल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टात संजय स्कुलाच्या भुरग्यांक एक वेगळी वळख मेळटली अशें संजय स्कुलाचे मुख्याध्यापक तातू कुडाळकर हांणी सांगले. For us, the dot matter, and today is a dot day. This I never knew that today is a dot day, and this dot day is celebrated all over the world. And when the Sir Sikera when he came to me, and he put forth the two ideas. One is starting off music academy for the couple. He believed in he is not addressing the disabled children as a divyang. आणि खेळात क्रिकेट. आशिया करंडक क्रिकेट सर्तीच्या सुपर 4 गटांतलो निमाणो खेळ आयज कोलंबोत भारत आणि बांगलादेशमध्ये सुरू आसा. कुरुबावलो जिखून भारतान गोलंदाजी स्वीकारली. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना बांगलादेशान 8 गडे वगडावन 265 धांवड्यो काडल्यो. भारत आशिया करंडक सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत पावला. येता त्या आयतारा श्रीलंका आणि भारत हांचे मदीं निमाणो खेळ जातलो. भारतान ह्या सर्तीत आतामेरेन 3 सामने जिखून 1 सामनो पावसा खातीर रद्द जाल्लो. श्रीलंकेन कालच्या खेळात पाकिस्तानाचेर 2 गडे राखून जैत मेळयले. जैता खातीर जाय आशिल्ले 252 धांवड्यो श्रीलंकेन 8 गडे वगडावन मेळयल्ले. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या उपस्थितीत गोंय टॅक्सी एपाचो केलो शुभारंभ. ह्या एपाक लागून गोंयांत वाडटलो पर्यटकांचो आंकडो. मुखेलमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी अंतर्गत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळी रवींद्र भवनात 40 ई-बाजार येवजणेचो केलो शुभारंभ. आयज दूरदर्शनान मनयलो आपलो 64वो स्थापणूक दीस. आयज दूरदर्शन संवसारभरांतल्या सगळ्यात व्हड टेलिव्हिजन नेटवर्का पैकी एक. गोंयांतल्या मिनाच्या डंपाची हाताळणेचें नियमन करपा खातीर गोंय सरकारान आपलें धोरण केलां अधिसूचीत. भारत आणि बांगलादेशामदी कोलंबोत सुरू आशिल्ल्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट खेळात बांगलादेशान 8 गडे वगडावन 265 धांवड्यो काडल्यो.
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.